पंचायत मिनिस्टर मॉविन गुदिनो हेणे जो काल जो एक सुवाळो केला म्हणजे लामाणी कॉलनी जी सांकवाळ सांकवाळ ह्या जाग्यार बसले आहा आणि ह्या जाग्यार जे मायग्रंट आमी मायग्रंटूच म्हणया तांकां हे मायग्रंट हांकां तो सांगता की आपणे म्हणजे ते उलयता ते भशेन ते एक व्हडलें सेलेब्रेशन करपाचें आसलें पूण कोवीड नॉर्म्साक लागून तें तांकां शक्य जालें ना. म्हणजे आमच्या गोंयकारांक आज कितलेशे प्रश्न आसात. आमचो गोंयकार आज घर नासतना कितलेशे आसात. गोंयकारांक घराची गरज आसा तरी पूण आयच्या ह्या घडयेक मॉविन गुदिनो जो पंचायत मिनिस्टर आसा तेणें ह्या लामाणी कॉलनींतल्या 40 जाणांक तेंचो अधिकार दिल्लो आसा. म्हळ्यार ते अभिमानान सांगता की आमी 40 वर्सां जालीं रावता आनी आमकां आमचे 40 ज्यो फॅमिली आसा तांकां आमकां सगळें सारकें करून दिल्लें आसा. आमी आमचे गोंयाक रावन पासून आमच्या गोंयच्या गोंयकारांचेर जो अन्याय जाता तो सगळ्यांक खबर आहा. हांवें स्पेशल सांगपाची गरज ना. आयज अशे पद्दतीन जावपाक लागला की हो इलेक्शनाचो काळ फाल्यां इलेक्शन येतलें आनी आपणाक मतां मेळपाक लागून तेणें गिरीश पिल्ले सारको जो नॉन गोवन जो भायलो मनीस तेका हो गोंयकाराचो अधिकार दिवन हें गोंय दुसरे वाटेच्यान खंयच्यान तरी कॅप्चर करून हे गोंयचेर आपणाची पकड आपणाचो अधिकार मेळोवन घेवपाचो तेणें प्रयत्न केल्लो आसा. तेणें तांकां दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आमी खर उतरांनी गोंयकार ह्या नात्यान तेंचेर निशेध मारता. ह्या मॉविन गुदिनीचेर आनी जो गिरीश पिल्ले जो आसा तो म्हणटा आपणाक ह्या हावजींग बोर्डाचो अधिकार दिल्यार फक्त 6 म्हयने जाले. म्हणजे तुमकां अधिकार मेळ्ळ्या उपरांत तुमकां जाय तें करपाचें. हितूंक आमचे खूब जाण भागिले आसात. हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदतां आनी गोंयकारां कडेन इतलीच विनंती करता की इलेक्शनाचो काळ आसा. दर एकल्याचो अधिकार दाखोवपाचो वेळ येयल्लो आसा आनी अधिकारांनी आयज आमचें गोंय उरलां तें तर आमी सांबाळटले जाल्यार दर एकल्या गोंयकारान एकठांय येवपाची गरज आसा आनीक हांकां दाखोवन दिवपाची गरज आसा. सगळे जे बाकीच्यो ज्यो पार्टी आसा सोडून रेव्होल्युशनरी गवर्न्स हांकां सगळ्याक मायग्रंटाची वोट जाय आनी मायग्रंटाच्या वोटाक लागून हे सगळे तेंचेर झुमडी मारून आसा. आनीक मॉविन जरी आयज दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान प्रतिनिधित्व करता जाल्यार ताका कोर्साली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो अधिकार मेळोवन घेवपाचो प्रयत्न करता. आमी इतलेंच चतूर करता की जर अशें जायत रावलें जाल्यार गोंयकारांक गोंय मेळटलें काय गोंयकारांचें अस्तित्व गोंयाक उरतलें. गोंयकारांचे अधिकार गोंयकारांक मेळटले. गोंयकारांचे अधिकार गोंयकारांक मेळना हें दर एकल्याक खबर आहा. कशे त्रास जाता तेवूय सगळ्यांक खबर आहा. म्हणटकीर हांव मागतां दर एका गोंयकारान एकठांय जावन ही जी हुकुमशाही चलयल्या हे जे आड वाटेन कायदे हाडून जे लिगलायज करपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा हेंचेर दर एकल्यान निशेध मारपाचो गरज आसा. आनी 2022 इलेक्शन येतात जे लागीं पावलां तोंडार पावलां. ह्या इलेक्शनाक हांकां सत्ते भायर करपाची चड आनी चड गरज आसा. जेणे करून आमी रेव्होल्युशनरी गवर्न्स मागतात की आमचो सरकार हाडून आमी जे लोकांचे जे गोंयकाराचे प्रश्न आसात ते बरोबर चालीक लायतले. सर वन क्वेश्चन फॉर यू. आता काल जेन्ना तांकां लेटर दिलां दे आर सेईंग की इट इज डन लिगली. दे हॅव अप्लायड फॉर इट 40 years ago. ते खंय तरी रिहॅबिलिट करपाचें आसलें. नाव दे आर पेईंग सम अमावंट फॉर दोज टेनमेंट्स. सो यू थिंक इवन इफ इट इज लिगली डन इट इज रॉंग. तुमचें कितें म्हणणें? एक्झॅक्टली तेणी तो पयलो स्टेटमेंट केला की तांकां 40 वर्सां जालीं म्हणटा ते. जी लामाणी कॉलनी तयार जाल्यार 40 वर्सां जालीं हो ताका पयलो प्रश्न. ते पयलीं तेणें फायंड आवट करचें काय आयज 10 वर्सां जाल्यार तितून भितर आनीक थोडीं वर्सां लावन 40 वर्सां केल्या हें पयलीं जाणा जावपाची गरज आसा. आनी थंय फकत 40च फॅमिली ना सादारण 260 सुमार फॅमिली आहा. आनीक लिगल करतलो जाल्यार सुभाष शिरोडकर आनी मॉविन गुदिनो मेळोन तें लिगल करूंक शकना. कितेंय तरी रूल हाडटलो आनी ते रूल एमेंड करतलो जाल्यार एसेंब्लीक ते रूल येवपाक जाय. हें फकत फटींगपणां. आतां तें तांकां लेटर दिलां तें आमच्या हातीक पडना.
कारण ह्याच्या फाटल्या दिसांनी तेणें एज पर पंचायत राज एक्ट तितूंत क्लॉज आसा की दर एक जें घर आसा तें घर लिगल करपाक जाय, म्हणजे तेका तेका हावज नंबर दिवपाक जायो. आतां पंचायत राज एक्टाक भितर आसा, पूण तेणी एक एफिडेविट गेल्या की समज कोणें तर ऑब्जेक्शन हाडलें जाल्यार तें ताबडतोब कॅन्सल जातलें, म्हणजे तें आमकां डेमोलिश करपाक पडटलें आनी तें आमी तेजेर आमचो अधिकार उरपाचो ना, हें क्लियर सांगलां. आतां हें लेटर तांकां दिलां तेंय तशेंच दिलां काय? कित्याक आमच्या पोगो बिलाक आमी चवथ्या पॉयंटाक म्हणलां की कॉम्युनिदादीच्यो सोडून हावजींग बोर्डाचे जितले प्रोजेक्ट आसा तितलेय प्रोजेक्ट गोंयकारांक मेळपाक जाय, गोंयकारांचो अधिकार तेजेर आसपाक जायो. आमी ते पोगो बिलांतले आमचे जे पॉयंट आसा तेंचे विरुद्ध आमी कांयच करूंक सोदना आनी आमी कांयच करपाचें ना. आमच्या गोंयकारांक आमी हक्क मेळोवन दिवपाक जायो. आतां ते कॉलनीक तो 40 जाणांक लिगल करून जावं 40 जाणांक अधिकार दिवन बाकीच्या सगळ्यांक रस्त्यार सोडटलो काय? तेका परतून निवडून येतलो आनी तेंचो गव्हर्मेंट हाडून तें सगळें उरलं तें लिगल करपाचो तो प्रयत्न करतलो. अरे हावजींग बोर्डाची तर प्रॉपर्टी आसा जाल्यार हावजींग बोर्डाची प्रॉपर्टींतली फकत तो 40च लिगल करता, सगळी कित्याक लिगल करपाक जायना तेज्यान? फकत हावजींग बोर्ड सांकवाळच ना, गोंयभर हावजींग बोर्ड आसात. ह्या हावजींग बोर्डाक अशें कितलेशें एन्क्रोचमेंट खूब कितें जालां, तेजेरूय ताणें नदर मारपाक जाय न्हू. तो कोणाक फटयता? फकत इलेक्शनाचो स्टंट? सर काल ऑल गोवा कन्नड महासंघ म्हणटा ते एक ऑर्गनायझेशन आहा एंड तांच्यांनी सांगलां की आमचे जे कन्नड लोक आहा दे आर अक्रॉस ऑल दी कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी तेंचे ऑर्गनायझेशन सांगता की आमकां मायग्रंट जरी तुमी कॉर्पोरेशन दिना जाल्यार वी वील नॉट सपोर्ट एनी पार्टी. यू वॉन्ट टू से एनीथिंग ऑन दॅट? एक्झॅक्टली आमी आयज पासून आमी डोर टू डोर वयता, आमी खंयच्याच मायग्रंटाच्या घराक वचना. आमकां जाय आमचे गोंयकार. आमी आयज पासून आमचे अधिकार आमकां राखून दवरपाचो प्रयत्न केला. आमी मायग्रंट म्हणटा आसतना दोन भाशेचे मायग्रंट आसा. खंयचोय मनीस आमचें जें संविधान आमकां सांगता की खंयच्याय मनशाक खंयूय रावपाचो अधिकार आसा, त्या अधिकाराच्या आमी विरोध ना, पूण तो लिगल आसपाक जाय, कायदेशीर आसपाक जायो. जो इलिगल गोंयांत येता आनी एन्क्रोच करता, रावता, जावं इलिगलिटी करता, आमचे धंदे आपणाच्या हातींत घेता, हेजेर आमी विरोध आहा. आमकां कन्नड महासंघाचें आमकां व्हडलें पडोन गेलें ना, कित्याक आमकां जाय आमचे गोंयकार, आमचे नीज गोंयकारांचो अधिकार आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय. So when you're talking about गोंयकार, ओरिजिनल गोंयकार म्हणटा तो, or somebody who is settled here for long? नो ओरिजिनल गोंयकार आमच्या पोगो बिलांक क्लियर म्हणलां की पुर्तुगेज गेल्या उपरांत तेजे पयलीं कोण गोंयांत आसलो आनी कट ऑफ डेट धरल्या 20 डिसेंबर 1961. तेन्ना कोणाचो आवय बापूय, आजी आजो, ती आतांची आमची फुडली पिळगी ते गोंयांत आसूं जावं गोंया भायर खंयूय पोटाक लागून आसूं, हांकां सरकारान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हूण डिक्लेअर करचें. So revolutionary Goan is very clear that they will not Yes. require the migrant votes at all. नो आमकां गरज ना. All the आमी best. फकत आमकां गोंयकारांची गरज जाय, गोंयकारांची वोट जाय आनी आमकां सगळे आमचे गोंयकार आमचे बरोबर रावले. Thank you, sir. Thank you. All the best. या So you are the Kortalim candidate, no? या